शाराप्रमाण गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान टाउनशिप येवजण चालीक लायला। हाचे अंतर्गत मोपा विमानतळाच्या लागच्या वाठारात एक प्रकल्प राज्य सरकार उबारतलो अशी माहिती मेळ्ळ्या। ह्या प्रकल्पाक केंद्र सरकारा कडल्यान मजत मेळटली अशी माहिती शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। फोंड्या म्हालांत लेगीत अशा प्रकाराचो प्रकल्प उबारपाक शकता। फोंड्याचे आमदार रवी नायकान ह्या विशीं विचार करचो अशें विश्वजीतान म्हटलां। कित्याक फोंडा पळयल्यार आनी 10 म्हाजो मतदारसंघ शेजारीच तुमकां तेकोनूच म्हाजो मतदारसंघ, पूण कितें आहा की दोनी बाजू पळयल्यार ती बरी व्हडली परिसर। त्या सायडीक उसगांवचो भाग पळयल्यार थंय बी 10-12 हजार 14 हजार मतदार असतात आनी ह्या भागान पळयल्यार फोंडा हो ग्रोईंग टाउनशीप आनी तुमकां जर स्पेसिफीक कितें तरी आमी कितें करूंक शकता केंद्रांतल्यान, कित्याक आयजूच म्हाजे कडेन एक प्रपोजल आयिल्लें आसा। सेक्रेटरी म्हणटालो की एक नवीन स्कीम काडल्या देशाचे प्रधानमंत्रीन की ज्या तरेन स्मार्ट सिटी काडलेली त्याच तरेन एक 8,000 कोटी एक वेगळे तरेचे टाउनशिप डेव्हलपमेंटा खातीर ह्यो तरेचे प्रकल्प काडल्या। पूण आमी सद्याच्या परिस्थितीन आमी मोपा कडेन एक एरिया आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा, कारण इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी क्लोज टू इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी म्हणून सांगल्या। पण तुमच्या मनान जर कितें असल्यार म्हाका दिसता की आफ्टर पॅन्जीम फोंडा शूड बी गिवन दॅट प्रायोरिटी, आनी म्हाका दिसता तुमच्या नेतृत्व सकयल ह्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरूंक पावतले। जे कितें आमी करूं शकता तुमच्या खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न